नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरूंतल्या KSR रेल्वे स्थानकावेल्यान 3 वंदे भारत रेल्वे गाडयांक बावटो दाखोवन केली सुरवात. येलो लायन मेट्रोचे केले उक्तावण. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मध्य प्रदेशात BEML रेल हब उत्पादन प्रकल्पा खातीर बसयलो बुन्यादी फातर. ह्या प्रकल्पाचेर 1800 कोटी रुपया येतलो खर्च. राहुल गांधी हांणी मतदार वळेरेंतल्यान वेंचणूक आयोगाचेर आरोप केल्ल्यान भारतीय जनता पार्टीन केल्या खर टिका. भाजपा फुडारी सुधांशु त्रिवेदी हांणी इंडी अलायन्साचेर केलो आरोप. आशियाई सर्फिंग वस्तादपण सर्तीत रमेश बुधियालान दादल्यांच्या उक्त्या गटात मेळयले कांस्य पदक. हे सर्तीत पदक मेळोवपी तो थारला पयलो भारतीय. राजधानी दिल्लीत आयज फिट इंडिया संडे ऑन सायकल कार्यावळीचे जाल्ले आयोजन. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय मुखेल सोयरे म्हूण जाल्ले वांटेकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरूंतल्या KSR रेल्वे स्थानकावेल्यान 3 वंदे भारत रेल्वे गाडयांक बावटो दाखोवन सुरवात केली. हातूंत बंगळुरू बेळगावी, माता वैष्णोदेवी कटरा, अमृतसर आनी नागपूर पुणे वंदे भारत रेल्वे गाडयांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोमनहल्लीक जोडपी येलो लायन मेट्रो सेवेचे उक्तावण केले. ह्या वेळार कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुखेलमंत्री DK शिवकुमार, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही येलो लायन मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी होसूर मार्गावेल्यान बोमन सांद्राक जोडटा. हातूंत 16 एलिवेटेड स्टेशन्स आसात. ही मेट्रो पुराय तरेन कार्यान्वित जाल्या उपरांत ताचो दर दिसा 8 लाख प्रवाशांक लाव जातलो. ही येलो लायन मेट्रो बंगळुरू खातीर महत्वाची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगला. इतना ही नहीं, लीड भी करना है. हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे. इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है. आज आरवी रोड से बोम्मा संद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है. ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आरवी रोड स्थानक ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेरेन ह्या नव्या मार्गाचेर प्रवास केलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी प्रवाशांकडेन उलोवप केलें. वाडट्या अर्थवेवस्थे सयत भारत उदरगतीच्या मार्गार मुखार सरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई. हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है. ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नम्मा मेट्रोच्या 3ऱ्या पावड्या खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या मेट्रोत 44 किलोमीटरचे 2 कॉरिडॉर आसतले. देश ज्या गतीन उदरगत करता ताच्या फाटल्यान अर्थीक उदरगत हो महत्वाचो घटक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है. आप देखिए 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था. आज ये $824 बिलियन हो गया है. पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम
मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग $6 बिलियन था। अब ये भी लगभग $38 बिलियन तक पहुंच गया। 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग $16 बिलियन था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती। विकसित भारताचे सपन पुराय करपाक प्रधानमंत्र्यांनी डिजिटल इंडियाचेर भर दिला। फुडारातली मोख पुराय करपाक भारत आत्मविश्वासान मुखार सरता अशें ताणें सांगलें। न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। बंगळुरूत येलो लायन मेट्रो सेवा सुरू जाल्ले खातीर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी खोशी उक्तायल्या। Meager 835 crore before 2014. 835 crore. Such an important state, Karnataka. Today, our Prime Minister is giving 7,500 crore rupees. 54,000 crore rupees worth projects are going on in Karnataka. We are redeveloping 61 stations in Karnataka under the Amrit Bharat station. 124 flyovers and underpasses are being constructed. Friends, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has laid a very strong foundation for Viksit Bharat in 2047. The entire nation is participating in achieving this collective dream of our nation. भारतात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन व्हडा प्रमाणात वाढला। भारत संवसारांतलो दुसऱ्या क्रमांकाचो सगळ्यात व्हडलो मोबाईल उत्पादक जाला अशें अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। Times in the last 11 years. Today, electronics manufacturing has touched 12 lakh crore rupees. Electronics exports has gone up 8 times. 11 years ago, nobody could think that we will be exporting electronics. Today, it has crossed 3 lakh crore rupees. India has become second largest manufacturer of mobile phones in the world. And now, in our Bengaluru, Namma Bengaluru, Devanalli is becoming a major iPhone manufacturing hub. मेट्रो ही काळाची गरज आसा अशें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी सांगलें। बेंगलोर एक सिलिकॉन सिटी इस नाम से जाना जाता है। न केवल देश में बल्कि दुनिया में विख्यात है। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इसमें जो येलो रेलवे लाइन आरवी रोड से और बम्मा सनांद्रा, ये रेलवे लाइन, ये मेट्रो लाइन अपने आप में समय की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए मैं मेट्रो के विभाग को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेष तौर पर यहाँ के युवा सांसद तेजस्वी जी को बधाई देता हूं। नागपूर पुणे वंदे भारत रेल्वे सेवा सुरू केल्ले खातीर महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी खोशी उक्तायल्या। तांणी हे खातीर प्रधानमंत्री आणि रेल्वे मंत्र्यांचे उपकार मानले। वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी। रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक
भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां खासदारां खातीर बांदिल्ल्या नव्या इमारतीचे उक्तावण करतले। बाबा खडक सिंग मार्गार खासदारां खातीर टायप 7 प्रकारचे फ्लॅट बांदल्यात। ह्या भोवमजली इमारतीत 184 फ्लॅट आसात। ह्या इमारतींच्या आवारात प्रधानमंत्री सिंदूर रोप लायतले तशेंच श्रमजीवींबरोबर उलोवप करतले। दरेका फ्लॅट सुमार 5000 स्क्वेअर फूट क्षेत्रफळाचो आसा आनी हातूंत निवासी तशेंच कार्यालयाची व्यवस्था आसा। ह्या आवारात कार्यालय कर्मचाऱ्यांचो निवास आणि कम्युनिटी सेंटराचोय आस्पाव आसा। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसो बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज मध्य प्रदेशात BEML रेल हब उत्पादन प्रकल्पा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या प्रकल्पाचेर 1800 कोटी रुपया खर्च येतलो। रेल्वे कोच उत्पादनाच्या ह्या सुविधेक ब्रह्मा अशें नाव दिलां। रायलसीन जिल्ल्यांतल्या कुमारिया गांवांत 60,000 हेक्टर सुवातेचेर हो प्रकल्प उबारतात। 5000 वयर लोकांक ह्या प्रकल्पांतल्यान रोजगार मेळटलो। ह्या सुविधेत वंदे भारत, अमृत भारत आणि मेट्रो रेल्वेच्या कोचांचे उक्तावण जातले। ह्या कार्यावळीत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव व्हर्च्युअली वांटेकार जाल्ले। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान, मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले। भारतीय परंपरेचेर आदारून ह्या सुविधेक ब्रह्मा हे नाव दिलां। भारतातल्या उच्च गती रेल्वे खातीर हे सुविधेक कोच तयार करतले अशें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां। रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी BEML रेल हब उत्पादन प्रकल्पां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांचे उपकार मानल्यात। ह्या प्रकल्पाक लागून हजारो लोकांक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपान रोजगार मेळटलो अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां। भारत सरकार को, हमारे रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 करोड़ रुपए का ये संयंत्र लगेगा जिसमें मेट्रो हो, वंदे भारत हो, रेल कोच, डिजाइनिंग, कई काम होंगे। 2000 लोगों को डायरेक्ट और इससे कई गुना ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। रक्षा मंत्री को, भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ऑपरेशन सिंदुरावेल्यान काँग्रेसीचेर आरोप करून टिका केल्या। काँग्रेसीन आपल्या शासन काळात देशाच्या सुरक्षेकडेन तडजोड केल्ली। आयज तेच लोक ऑपरेशन सिंदुरा आड उलोवन बोवाळ घालतात असो आरोप मंत्री प्रधान हांणी केलो। राहुल गांधी हांणी हे खातीर देशा मुखार माफी मागपाक जाय अशें मंत्री प्रधान हांणी सांगलां। जोर से भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता को प्रश्न उठाना, स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण, जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया।
युद्ध में मैंने पहले भी कहा था, युद्ध एक तरफा नहीं होता। युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है। तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए, ये विषय नहीं है। जीते कि नहीं जीते, इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि काल वायुसेना प्रमुख ने किया। राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी मतदार वळेरेवेल्यान वेंचणूक आयोगाचेर आरोप केल्ल्यान भारतीय जनता पार्टीन खर टिका केल्या। भाजपा फुडारी सुधांशु त्रिवेदी हांणी राहुल गांधी आनी इंडी अलायन्साचेर खर टिका केली। राहुल गांधी वेंचणूक आयोगाचेर मनात मारतात तशे फटीचे आरोप करतात असो आरोप भाजपा फुडारी सुधांशु त्रिवेदी हांणी केला। राहुल गांधी जी, a perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मांद्रे स्वराज्य संस्थेन आयज रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले। मांद्रेतल्या दीनदयाळ सभाघरात हे शिबीर जाले। 50 जणांनी ह्या शिबिरात रक्तदान केला। सरपंच रॉबर्ट फेर्नांडीस हांणी रक्तदान शिबिराविशीं माहिती दिली। म्हाका चड खुशी भोगता आमच्या मांद्रे गांवांत आमचो प्रसाद शापकर, तुषार गोवेकर आनी हेर आमच्या गांवचे भाव हांणी हो कॅम्प आयोजीत केलो आनी जायतो लोक हिंगा येवन आपले ब्लड दिले। स्वता हांवेनूय स्टार्ट केली आनी अशें म्हाकाय दिसतालें पयल्या लोकांकूय दिसता की ब्लड दिल्या उपरांत घडयेक कूड वचपाच जाय अशें, बट आयज म्हाका दिसता जेन्ना आमी ब्लड दिता तेन्ना आमची सिस्टम जे ब्लड सर्क्युलेशन आनी जे हेर वस्तू सगळे हेल्था आपणाची पयली स्वताची हेल्थ बरी उरता। लोकांक दिल्या उपरांत, डोनेट केल्या उपरांत एक पयलें स्वताचें हेल्थ बरें आनी दुसरे भाशेन जेन्ना आमी डोनेट करता, एक दुसऱ्याक केन्ना गरज पडटा तेन्ना एक ब्लड जायत्या जाग्याचेर कमी पडल्या कारणान लोक फुडें सरून हें ब्लड दिवन डोनेशन करून हेर आमचे केन्ना पेशंट कोणाक गरज पडली, कोणाक एक्सिडेंट जालो जाल्यार हे रक्ताची गरज आसता। खूब प्रतिसाद बरो मेळ्ळो सगळ्या लोकांचो। तसोच म्हाजी आयज 10वी फावट हांवें 10वी फावट ब्लड डोनेट करता, खोशी दिसता आनी एक रिलॅक्स दिसता, बरें दिसता की खंय ब्लड डोनेट करप आनी सगळ्या कडेन मागता की सगळ्यांनी सहकार्य करचें। असले कॅम्प जाता तेन्ना की ब्लड डोनेट करून एक वर्सांना 2 वर्सांनी ब्लड डोनेट करचे, जेणे करून जांकां गरजू व्यक्ती आसता तांकां खंय तरी सहकार्य मेळटा। असल्या गोश्टी शिकपण दिसान दीस वाडटा, ताका लागून असले कॅम्प जर घडोवन हाडटा जाल्यार सगळ्या लोकांनी प्रतिसाद करचो। तशेंच मांद्रेच्या लोकांनी सुद्दां फुडें सरचें असल्या कॅम्पाक प्रतिसाद करपाक। हांव सगळ्या लोकांक, युवकांक, युवतींक अपील करता, जेंचे निरोगी आरोग्य आसा तेंच्यांनी रक्तदान मोठ्या संख्येन हांगासर येवन करचें आनी अशा प्रकारचे ज्या वेळाचेर ब्लड डोनेशन कॅम्प जाताले त्या वेळाचेर आमच्या सगळ्या लोकांनी तातूंत सहभागी जावचें। कित्याक आयज गोव्यान
17 लाख लोकसंख्या आसा आनी 18 लाख गाडयो आसा आनी जायत थंय एक्सिडंट जायत आसा. सो तेज्या खातीर आमच्या युवकांचे जीवन तुमच्या हातीन आसा. तुमी रक्तदान करचें आनी तेंचो जीव वाचोवचो. राज्य सरकाराच्या प्रोविदोरिया खात्या वरवीं गरजवंतांक फुकट वखदां दिवपाची तजवीज केल्या. सध्या सांखळे काणेकार फार्मासीत ही सुविधा उपलब्ध आसा. वर्सुकी 1.5 लाखा परस उणी येणावळ आशिल्ल्या आनी गोंयांत 15 वर्सां राविल्ल्याचे प्रमाणपत्र आशिल्ल्या गरजवंतांक सरकारी इस्पितळांतल्या दोतोरांनी बरोवन दिल्ली वखदां ह्या येवजणे वरवीं फुकट मेळटात. फार्मसीच्या धन्यांनी ह्या विशीं म्हायती दिल्या. फार्मसी म्हणजे काणेकर केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट या फार्मसीन अवेलेबल आहा. ही स्कीम अशी आहा की तुमकां 1.5 लाखाचो इनकम आणि 15 वर्सांचे रेजिडन्स असलेल्या लोकांक आणि एक तुम्ही फक्त ही जी फॅसिलिटी आहा ती फक्त गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी जे डॉक्टर आहा त्यांची प्रिस्क्रिप्शनाचेर तुमकां अवेलेबल आहा. ही इतकी बरी आहा. कोणाक डायबिटीस आहा, कोण रेग्युलर प्रेशर आसा, कोणाक कॅन्सर आसा, कोणाक डायलिसीस आहा, हेची जितकी गोष्टी जी मेडिसिन्स तुमकां समज गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी अवेलेबल ना ती मेडिसिन्स तुमकां सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन घेवन हांगा येवन फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटान अशी जी फॅसिलिटी करून दवरलेली आहा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रँडेड मेडिसिन्स तुमकां अवेलेबल जातली. आनी हे अशें न्ही की तुमी डेली येवपाची गरज ना. 1 म्हयन्याची फूल वखदां किंवा 2 म्हयन्याची किंवा 3 म्हयन्याची ही जी वखदां आसा तुमी प्रिस्क्रिप्शन एकदां हाडले की आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट द प्रोविदोरी ऑफिस तुमी प्रिस्क्रिप्शन हाडल्या उपरांत तुमकां ही मेडिसिन्स आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितली. हे मेडिसिनाच्या दृश्टीन इतकें जावंक शकता की डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविदोरिया जे आमचे सीएम ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अंडर येता तेंच्यांनी इतकी बरी फॅसिलिटी केल्या की तिजी तुमी फूल फ्लॅश तुमी तेजी उपयोग करून घेवचे अशें म्हजें मागणी आसा. ह्या येवजणेचो लाव मेळिल्ल्या लाभार्थ्यांनी हे विशीं खोशी उक्तायल्या. आता ही स्किमी बद्दल सांगपाचें जालें जाल्यार लोकांक मेडिसीन घेवपाक पयशे खर्च करपाक त्रास जातालो. जायत्या लोकां कडेन गरीब आसल्या नंतर तो पयशे घालपाक जायनाशिल्ले पण मेडिसीन गरजेचें आसल्या नंतर खंयसून तरी अरेंज करून घालचें पडटालें. आतां सरकारान ही जी स्कीम चालू केला खास करून आमच्या सीएमान प्रमोद सावंतान ते जायत्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. प्रोविदोरिया तर्फे जरी जाले काही आमच्या वाठारांचे जे एक्टीव मेंबर आसा ते आपूण स्वताहून पुढाकार घेवन त्याच्या बद्दल माहिती दिवन लोकां पर्यंत ती स्कीम पावयता. आनी खरोखर हे लोकांक गरीब जे लोक आसा ज्यांच्या कडेन मेडिसीन घेवपाक पयशाची फाटी फुडें जाता तांकां खरोखर ताचो फायदो जातलो. आशियाई सर्फिंग वस्तादपण सर्तीत रमेश बुदिहलान दादल्यांच्या उक्त्या गटात कांशा पदक मेळयला. हे सर्तीत पदक मेळोवपी तो पयलो भारतीय थारला. 12.60 गुण मेळोवन तो तिसरे सुवातेर आयला. कोरियाच्या कोनोवा हिजेई हाणें 15.17 गुणांसयत भांगरा पदक जाल्यार इंडोनेशियाच्या पजार अरियाना हाणें 14.57 गुणांसयत रुप्या पदक जोडले. स्वातंत्र्य दीस लागीं पावला आनी हो दीस मनोवपाची तयारी नेटान चालू आसा. राजधानी दिल्लीत ह्या निमतान आयज तिरंगा रन आयोजीत केल्ले. दिल्लीचे मंत्री आशीष सूद हांणी हर घर तिरंगा अभियानाच्या तिरंगा रनाक बावटो दाखोवन सुरवात केली. 7,900 विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. 79 स्वतंत्रता दिवस पर ये 7,900 बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ रहे हैं. त्यागराज स्टेडियम से ये युवा चले हैं. 7,900 युवा चलकर वॉर मेमोरियल तक जाएंगे. देश के शहीदों को देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे. और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर दिल्ली तिरंगामय होने जा रही है. राजधानी दिल्लीत आयज फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल कार्यावळीचे आयोजन जाले. हे कार्यावळीत केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जाल्ले. ह्या कार्यावळीत देशातल्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची फिट इंडिया मोहीम आयज देशभरात संडे ऑन सायकलच्या रुपात एक व्हड यशस्वी मोहीम जाल्या अशें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी सांगला. मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में
संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी। आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है। देशभरातल्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी आयच्या मोहिमेत वाटो घेतिल्लो तांचे खातीर ही खाशेली हो अनुभव आसा। गावात लोक खूप मेहनतीची कामां करतात। शहरातल्या लोकांनी फिट रावपा खातीर आणि प्रदूषण उणे करपा खातीर सायकल चलोवपाक जाय अशें पाली ग्रामपंचायतीचे जितेंद्र कुमार हांणी सांगला। सुबह शाम थोड़ा हार्ड काम होता है। शहरी लोगों को थोड़े शहर में सुबह सुबह साइकिल वगैरह चलाने से वॉकिंग वगैरह हो जाती है, तो साइकिल ठीक है। पोल्यूशन भी बचता है। पोल्यूशन से भी साहब ने सही कहा कि पोल्यूशन का सोल्यूशन है साइकिल। डीजल पेट्रोल की बचत है साइकिल। फिटनेस के लिए साइकिल अच्छा है। ऑलिंपिक खेळगडो संजीव राजपूत हांणी आयच्या फिट इंडिया संडे ऑन सायकल कार्यावळीत वाटो घेतिल्लो। आपको एटलीस्ट एक दिन तो साइकिल चलानी चाहिए। अगर एक दिन भी आप साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए आधा घंटा भी, तो आपका बॉडी और जो माइंड का कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होगा। प्लस आपका बॉडी का जो बैलेंस होता है, जिसे हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते, टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करेक्शन में मिलेंगी। प्लस आपका कार्डियो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप सब बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरूंतल्या KSR रेल्वे स्थानकावयल्यान 3 वंदे भारत रेल्वे गाडयांक बावटो दाखोवन केली सुरवात। येलो लायन मेट्रोचे केले उक्तावण। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मध्य प्रदेशात BEML रेल हब उत्पादन प्रकल्पा खातीर बसयलो बुन्यादी फातर। ह्या प्रकल्पाचेर 1800 कोटी रुपया येतलो खर्च। राहुल गांधी हांणी मतदार वळेरेवेल्यान वेंचणूक आयोगाचेर आरोप केल्ल्यान भारतीय जनता पार्टीन केल्या खर टिका। भाजपा फुडारी सुधांशु त्रिवेदी हांणी इंडी अलायन्साचेर केलो आरोप। आशियाई सर्फिंग वस्तादपण सर्तीत रमेश बुदिहलान दादल्यांच्या उक्त्या गटात मेळयले कांस्य पदक। हे सर्तीत पदक मेळोवपी तो थारला पयलो भारतीय। राजधानी दिल्लीत आयज फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल कार्यावळीचे जाले आयोजन। केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय मुखेल सोयरे म्हूण जाले वांटेकार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।